तुझ्या गाता स्तुती ओढावून उल्हासात जीवना तुझ्या सुरगीच्या जीवना तुझ्या सुमिया भूरपुळे आम्ही आयल्या भुक्ती मुखा तुका आम्ही हसिता कायसा गुणानेचा तुझी स्तुती कथा वरदा बलिदा तुका मी भेटता गीता आम्ही मोडसून तुझा सोमिया सोमो तुझ्या गाता स्तुती मोडा उल्हासा जीवना तुझ्या सुरगीच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुझ्या सोवे असो. भावनी बहिणीनं परत या पवित्र आलतारी लागे देवाची स्तुती करूंक ताचे त्यांना आशीर्वाद जोडूंक आमी संगत मेळ्ळ्या वस्तायची वाचपा. प्रत्येक जावन जो हुस्को आमकां आसा जे न्हय मात्र आमच्या जिविता विशयांत आमच्या कुटुंबा विशयांत पेल्या विशयांत आसा जे ह्या विशयांत आमच्या लागीं उलयतली. मिसेचें बलिदान भेटयतना गरजेवंत हुस्को आमच्या काळजा मनांत कितलो आसा तितल्या चड मापान आमी देवाक मेस्वता म्हणलें समजून आमकां दितना वळखून घेवया साहित्य पटी हेरांच्या बऱ्याक वावरूंक आमी सलवल्या तांचो हुस्को आमी धरूंक ना. अवकाश आमी होगडायल्यात म्हळ्यार सत वळखून बलिदान भेटूंक आमकां समी तयार कर. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या सुद्द घेवन सदां सांगपार मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकुळट करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग सडय आनी तुवें बसायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फॉर्मायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सांत पावलान रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो क्रिस्तचो भक्त हांव सत उलयतां फट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्कान हांव सांगता तें खरें म्हूण रुजवात दिता. म्हाका आसा एक व्हड कण आनी म्हजें काळेज तांबनातलेल्या दुखीन भरलां.
म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्ता मसा प्रमाणे म्हजे संबंदी आसलेल्यांच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूच देवाचो शिराप पडलोलो आनी क्रिस्तांत हांव वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यार व्हड न्हय आसलें. इस्रायल कुळयेचे ते देवान तांकां आपले भुरगे करून घेतलेले आनी आपली महिमा उगडलेले. तांचे लागीं खरार केल्ले नियम शास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण केल्यो. ती सगळी धर्म पुर्वजांची संतती आनी क्रिस्त मनशा साहेबान तांचे कुळयेचो समेस्तां वयर राज करतल्या देवाक जावं होगळाप सदांकाल. आमेन. देवाचें उतार्यें. देवाचे उदोपकार. सरस्पराक वंदे ए जेरुसलेमा. सरस्पराक वंदी ए जेरुसलेमा. सरस्पराक वंदे ए जेरुसलेमा. तुज्या देवाक नवाड ए सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दरवाट्यांचे अडंबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यांक. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय उंच घोव आनी घोव तुका दिवन ददोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा. तुर्तान ताची शुभोर्ता प्रसार जाता. तो आपलें उतर जकोबाक कळीत करता. इस्रायलाक आपले विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमांची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. सरस्पराक वंदी ए जेरुसलेमा. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा समी हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमच्या सोबे आसू. सालोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. एक साबत दिसा जेजू फरिसेवांच्या एक मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कडी ताका पारोतकर नासले आनी नाल्कुतीचो एक पिडेगार ताचे मुखार उबो आसलो. तो जेजून शास्त्रा लागीं आनी फरिसेवा लागीं सवाल केलें. साबत दिसा पिडा गूण करचे कायद्या प्रकार की वा कायद्या विरोध. पूण ते वगोस्त रावले. तो जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून धाडलो. उपरांत तांच्या लागीं उलोवन तो म्हणालो, तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबत दिसा बांयत पडत जाल्यार सोनवार म्हणून लेखी नासता तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना. आनी ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. देवाचे उतर हे. वखरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, आईच्या मिसाच्या सुरवेर जे मागणें मिसाच्या पुस्तकांत वाचल्लें तें अशें आसा, सोम्या आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग सडय. आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग सडय. कसो सडता या कोण देवाच्या चड आनी चड लागीं येता. जर हाची वाचपां आमी आयकलें तर जाल्यार आमकां एक एक क्लू मेळटा सारक्या रितीन आयकल्यार. आमी जायते पटे चिंताव कोण अजापां करूंक शकता, कोण फ्युचर सांगूंक शकता, कोण आनी कितें करूंक शकता, तो देवाच्या लागीं आसा म्हणून.
देवाच्या लागीं आसचो एक कुरू जावन आसा हुस्को, कणसन. हुस्को आपणासूनय आपणाच्या चड पेल्यासो हुस्को. केन्ना तुजे थंय तो हुस्को इल्लो इल्लो किरला था, तशें म्हळ्यार देवाची कृपा तुजे थंय एक्टिवेट जावन आसा म्हणून अर्थ. जर हेरां विशयान कणसन हुस्को ना, तशें म्हळ्यार तो आयिल्लो पावस जी कितें देवाची कृपा मेळून आसा ती तूं होगडावन आसाय म्हणून अर्थ. देखून कृपा म्हणून सांगतना, ह्या देवाचे आशिर्वाद म्हणून सांगतना आमी जायते भटशींचे आसा. आमी मागिल्लें मेळ्ळ्यार देवान आमकां आयकलें म्हणून. देव आमी मागना जाल्यार दिता. पूण केन्ना तुजे थंय ते एक बिरमो तूं हेरां पासत एका रितीची काळजी, एका रितीचें बरें मोण ल्हानशें आपण उब जाल्यार व्हड न्हय, तें वाडोवन येताना निजायकी देवाचें हजरपण तुजे थंय विस्तारून येता म्हणून अर्थ. आतां हें दुनियाच्या वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा. पयल्या वाचपान सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत एका रितीन परत परत हो विशय हाडटा. तो विशय जावन आसा जुदेव जावन आसात विंचलेली परजा. नियमशास्त्र आनी कितें सगळें जुदेवा मुखांतर आयिल्लें दिसलें. सांत पावलो एक जुदेव मनीस. पूण आतां कितें जालां, अनफॉर्च्युनेट म्हणयात, जुदेवांनी जें कितें आपणाक विंचून काडलेले परजा म्हूण आसलें ते होगडावन घेतलेल्या स्थितीक घेवन पावल्यात. कित्याक सगळे नियमशास्त्राचो सार जावन आसा जेजू, सगळ्या आशिर्वादाचो पुंजो जावन आसा जेजू, आनी जेजूक तांणी पाठ केल्या. सगळे जुदेवांनी न्हय, थोडे जुदेव क्रिस्तांव जाल्ले. आनी ह्या खातीर सांत पावलो रडटा. आतां ह्यात जुदेवांनी ताका जायते पटी मारूंक प्रयत्न केला. कित्याक हो आमचे विरोध वचून आसा, जायत्यांक आमच्या धर्मांत हांव क्रिस्तांव करनासा म्हणून जायते पटी जुदेवांनी पावलो खूब मस्त पटी मारला. हेरांनी कितें करचें सरता. तरी हो म्हणटा, जर हांव शिरा पडलेलो जाल्यार व्हड न्हय आसलें. हे सगळे जुदेव बाचाव जावन जेजू सरशें येवन तांच्या जाग्यार हांव शिराप पडलो, तांच्या पयस गेलो जाल्यार जेजू ताणें पयस गेलो जाल्यार व्हड न्हय आसलें, हांव सोंसून व्हरता. पूण इतलो सर्व लोक, इतल्या 1000 वर्सांत हांव देवान विंचून काडलेलो लोक देवातान पयस येता न्हय म्हणून रडता. आनी उपरांत आणकी तो आश येता, एक न्हय एक दीस देव कितें म्हणी करन ह्या जुदेव लोकांक आपणाच फाटीं हाडटलो. हो एक हुस्को पळयात. जर आमी पळयता तर जाल्यार सांत पावलोचें रडणें इतलें काळीज पिनून रडता म्हूण सांगयत आपल्या परजे खातीर. देखून सवाल आमी विचारूंक फावो, जेन्ना जावं आमच्या कुटुंबांत, ह्या आमच्या शेजारा, ह्या आमच्या फिरगजेंत कोण एकलो भावार्थांत पयस वेता तर जाल्यार तांचे थंय आमची दिश्ट कशी आसा. आमी फर्मान मारता गे, हांसता गे, या त्या व्यक्ती पासून कितें म्हणी करी जे त्या व्यक्ती पासून थोडे म्हणी मागणें करन तो हुस्को आमी दाखयता गे. ताचेर वंदवण आसा आमी देवा लागीं कितले लागीं आसा म्हणल्याचे संकेत. दुसऱ्यान हेज्या वांजेलाक जर आमी येता तर जाल्यार एक गूण करचें तसलें कार्य साब्बात दिसा जेजू करता. एका नाल्कुदीच्या म्हणजे ड्रॉप्सी म्हणटा इंग्लिशांत, आंगांत चड उदक भरलेलें तसलें भोवशा तसली एक पिडा ती. देखून जेजू गूण करता. आनी परत पारोत करनासलेले म्हणटा वांजेल. जेजू कितें गूण करीत की साब्बात दिसा म्हणून पारोत करनासलेले म्हळ्यार कणसन कितें, आनी एकल्याचें बरेंपण न्हय आनी एकल्याचें वायट कशें शिरकावन घालचें. आनी जेजू कांय तें कॅर करनासतना कोण पारोत करून दित, कोण कितेंय चिंतून दित, कितेंय म्हणून दित, म्हजो शेवट आनी एकल्याक बरें करचें म्हणून जेजू तें करता. आनी ताणें बरें केल्ल्याचो परिणाम जावन जेजूक कुरीस मेळटा. भाऊन आनी भयणीनो, आमी जायते फावटी सांगचेच आसा, चड आनी चड हेरांचो हुस्को धरल्यार आमकां पडटलें मार. क्रिस्तांवाचें आपोवणें तें जावन आसा. क्रिस्तांवाचें आपोवणें आपणाक विसरोवचें. आमी कितलें विसरता आपणाक, आमच्या स्वार्थाक, आमच्या हामाक, तितली देवाची कृपा, देवाचो मोग आमचे थंय वाडटा. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. परत ह्या सकाळी फुडें आमी आयल्या, खाली येता आनी आमी वेचीन हांव संवसारान दिवची तसली ग्रेस्तकाय ह्या मिसा वरवीं आमकां भोवशें मेळची ना. पूण जेजू आपणाक कसो दिवंक आशेता. आनी ताच्या हजरपणांत, ताच्या संगतपणांत आमी निजायकी ग्रेस्त. सुमया जेजू, जो हुस्को तुका तुज्या परजेचो प्रत्येक जण कश्टांतल्यान आसलो, जो हुस्को तुज्या शिसा पावलूक आसलो, तो हुस्को आमच्या थंय किरलाय. गरजेवंता थंय न्हय आर्थीक रितीन मात्र ताच्या की चड जावन आत्मीक रितीन
आमचें काळीज मोवाळूंक फावो कर आनी हाचे वरवीं आमी तुजे फावो ते शिस्त जाताले हांव आमेन. आमी बेटोवचें हें बलिदान स्वरूपद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी मेले आनी आमच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. महिमेऊन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगटता, थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाची. उंसर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातसत ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगोट परगतुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या साकरा ब्रदर बॅप्टिस्टाची काकूत कर. ताका संवसारांत तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नान जेजू बराबर तो मेलो, तशेंच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया करून आमी मागता. अवकां मुरये देवाचे माये संगाती बगे वंजुजे बगेवन दम दिता आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. पेले ते आमचे काळीज मोवाळून सदांच हेरांच्या हुस्क्यान आमचे जिवीत मांडून हाडूंक जायची मजत मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरवशान तरेतऱ्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमणे आमी समेस्तांक शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कपूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कपूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां आशीष दी. पळया, देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन घेतले मी सुमेस्तां सुभागी. सुम्या आमचे तरेचे म्हाका फोना पूण जेवतान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन
केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुझ्या संस्कार असो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे कुणे रुपान आमी संभ्रमून घेतलां तें ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळाशें कर. क्रिस्तमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आनी आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचे वयर घालूं. आमेन. मुसून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडटा. देवाची ओड उपकार. आमच्या आमच्या आसमांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यान आमीन.